संपलेल्या ब्रुनो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्यांक मीस भेटयता डॉरिस आनी तिची भुरगीं. संपलेल्या फोर्तुनातो मास्करेनस हाच्या आत्म्यांक मीस भेटयता जेन्सेल फेर्नांडीस. हे आमचे संपलेले भाव. देवान तांकां सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण आनी तांच्या कुटुंबांक उजवण दी म्हूण ह्या दिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. भयणी भावानो, आयज सोमवार आनी आमी सायबीण मान दिता. तेच परी आयज समरण आमी करता. भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी, आमची पवित्र सभा इग्रोजमात आमच्या मुखार मारयेक एक नमुनो कसो आमच्या मुखार दवरता. नमुनो एका शिसाचो. कशें करून आमी जेजूचे खरें शीस हे खरें पाटलावदार जावंक जाय ती आपल्या जिवितान ल्हानपणान आमकां शिकयता. तिच्या उतरांक कान दिवन तिच्या जिविताचेर नदर मारून आमी जेजूचे खरें शीस जावंक ह्या मिसान आमी मागुया. जायते फावटी आमी देवाक अपमान केला, एकामेकाक अपमान केला. ह्या आमच्या पातकांचें दूख धरून देवाक एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर कोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच अनवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया. बोव मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आंकवार मारयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या अपुर्बायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यान तयार करून दवरलाय ती मोहिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडूंक पावूंक म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद बरी जाता. कित्याक मिदियानान केल्ले तशें ताच्या बाराचें झूम, ताच्या खांदायली खाटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोटी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेले आंगवस्त्रां हीं सगळीं उलपॉन गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो.
कित्याक जल्मला आमकां एक बालक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान. अजापून बोध दिनार, पदवीदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाडी, नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंती थावन अस्तंते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोलबा वयर ताची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सुद्रेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. खालत्यान तो धुळींतलो उबारता. दुर्बल्यान शेणांतलो वयर काडटा. कुरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पुर्जेच्या कुरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. नोमान मारी कृपेन बोलोले. सर्वेस्पर देव तुझे सवे सदैव घेतून अस्तुऱ्या मध्ये. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. सव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गलिलिया शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारी सोदशी धाडली. दाविदाच्या घरांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम दाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. देवदूतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयज तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराचेर सासणाच्या सासणान राज चलयतलो. आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला. आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना.
तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकू, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो पड सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाल दोनी भवानो, आंकवार मारयेक आमी तरेकवार नांवांनी पाचात्ता. आमी म्हणटा ती निश्कोलो निर्मोळ, आसूंत सायबीण. आमी म्हणटा ती दुखेस्त माय. आमी तिका राणी म्हूण पाचात्ता. ही सगळीं नांवां खरें म्हटल्यार ह्या संवसारांत आसतना सायबीण मायन भोगूंक ना. कशी परी ती राणी आसली, ती एक सादी वस्तोरी, एका गांवचें भुरगें, सादी फामील आसली ताची, ती राणी न्हय. ती एक खालती वस्तोरी, एका गांवांतलें सादें चेडूं. पूण देवदूत तिका एके राणये भाशेन पाचात्ता. आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता, नोमान कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. असल्या उतरांनी देवान केन्नाच कोणाकूच पाचारूंक ना. नोमान कुरपेन भरलेले. हीं उतरां आंकवार मारयेक सोंपतात. हीं उतरां तिच्या जिवितान ती खरी कोत्ता. राणी कशी ती जिवंक ना. दुकान पोस्ट घेवन, जायते त्रास घेवन तियेन आपल्या पुताक वयर काडलो. आनी जेन्ना तो वाडलो, ताच्या दुकान आनी सुखान तियेन वांटो घेतलो. जेन्ना ताका एक चोर कसो खुरसार मारलो, ती खुरसामळी उबी आसली. मोगाल इश्टानो, जरी तर आयज आमी आंकवार मारयेक राणी म्हूण पाचात्ता, ती राणी जेजूच्या कालसाची. जेजूचो खरो मोग तियेन केलो. जेजू तिचो संवसार आसलो आनी आपलें जिवीत तियेन देवाक भेटयलें. आयज जेन्ना आमी हें समरण करता, सायबीण मायची मजत आमच्या जिवितान मागुया. आमच्या कोश्टांनी, खोंतींनी, दुकान तिचे भाशेन देवाचेर आमी पातयेवन रावुया. तिचे मायपणाचो आलाशिरो आमच्या जिवितान मागुया. आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, जाणट्यांचेर जे कश्टवतात, जे तारवार आनी पडदेसान वावुरतात, तांकां राख आनी सांबाळून आमी तिचो आदार आनी बळ ह्या जिवितान मागुया. इग्रोज मात आमकां आमचे मुखार सायबीण माय एक नमुनो, खरो शीस कसो दवरता. तिचेर आमची नदर घालून आमी जेजूचे फाटलावदार जावन तिचो आदार आनी बळ मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा, सगळींच्या राजा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनच्या ससनान देवाचो. सरेस्परा देवा, सगळींच्या बापा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दातांचो सोरो तुका भेटयता. दात वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओतमीक पिवन जातलो. ससनच्या ससनान देवाचो. सरेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या फाट्यापणान म्हाका धरून काड सरेस्परा. सगल्या म्हज्या पातकांतलो आनी
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र आदार सर्वेस्पोत सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घातलीं. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयता. जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावूंक म्हूण विनोती करता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी स्वर्गस्पोत तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परांच्या देवाक दिनवासुया. सरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची घडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक आपयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे संगातीन आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोत सर्ग आनी संसार बल्ला तुज्या उमेदवारान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुखो. आपलेच खोशेन खोस मरण ससुपेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस त्यात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर तुमची. येसपरीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरोबरें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो पयलो गोड परगोवया. सुमया जेजू, आमी तुजें मरण समजता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगडटा, तुजें ज्ञान आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी तुका भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळींची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमाक समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या मौली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमोगांत वाडली. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून दिल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे मायेर सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगातान तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूंतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनात करून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांयणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवाशान करता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच शासनाच्या शासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतले आमची कापड कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतले आमची कापड कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुखागी. सम्या प्रेमाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी करून दी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत शासनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. प्रार्थना. सरेस्परा आमच्या बापा आंकवार मारयेचे राणीपण समोरून ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सगळींची राणी आनी माय. आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवन मरणा उपरांत शासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक संपूर्णायेन सुकेस जावंक आमकां व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी दूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
आशीर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां मेळटा. देवाचे उपकार